डायरेक्टरान ऑलरेडी सांगिल्लें म्हाका फकत 4 मिनटी हांवें उलोवपाच्यो देखून फास्ट उलयतलो आनी फास्ट उलयता जाल्यार आमकां थोडी समजण मेळपा जाय थोडो सुमार मेळूं जाय हो आपलो बॉडी आनी घडयाळ कोण गांधी आता कशाक आता हे भाशेन उलयना फास्ट पण सद्या एकूच हांव सांगून वयता एक देखाव आसलो हिंगा एक ओल्ड गोंयचो आणि हांव एकदम खुशाल जालो की कोणे जाल्यार एक प्रयत्न केलो आमच्या ओल्ड गोवा इलिगल बंगल्याचो विशय मांडपाक हे तियात्राचे भाशेन आनी तो इतलो देखाव आसयता आसतना मुगेली थोडी हांगाची लॉंग जाली कित्याक सगळ्या दिशांनी सगळ्यांचे कंट्रिब्युशन आसता तर बा पाश्काल चिकालेन हो एक देखावा दाखोवन म्हाकाय बरी हॅपी केलो आनी हांव समजता मुखार वयता म्हणून दिस कंट्रिब्युशन हे कितें आहा एक म्हणटाय एमेझॉन म्हणटा एक व्हड उज लागलो खंय आनी तो उज पालोवपाक एक धाकले शेवणे न्हंयत गेला आनी 2 थेंबे चोंचून गेले खंय त्या उज्याचे माता आनी तो उज पालयता म्हणजे पालोवपाक तो प्रयत्न करता तो तिगा एक होती वाशेर वाघ उबो आसता ती त्या शेवण्या फिश म्हणटाय तूं फिशे तुज्यांनी हो उज पालोवपाक जायना ते चोंचीन आनी पालोवपाना तो ते शेवणे त्या होत्या कितें सांगता तो उज पालो ना पालनाका मुगेलो प्रयत्न चलतलो तो उज पालोवपाक मागीर ते म्हणटा तेज्यान कितें जातलें ते शेवणे सांगता जे दिसाक हे एमेझॉन उज्याचो इतिहास बरयतले ते दिसाक मुगेले ते नांव ते इतिहास आसतले ना होती ना वाशेर ना वाघ कोण आसपाक जाय सो तेच भाशेन हेच इतिहासात ह्या ओल्ड गोंयचो जेन्ना ह्यो इतिहास बरयतले ते इलिगल बंगल्याचो 100% तो बंगलो डिमॉलिश जातलो आनी भायल्यान पण होती वाशारा भाशेन पण बसून उलयताय काय जावपा ना म्हूण तेच सांगो सोदिता ह्या भाशेन सान 3 डिमॉलिशन ऑर्डर ऑलरेडी येयली तो बंगलो जानेवारी 1 ऑक्युपाय जावपा लागलो अजून तो बंगलो ऑक्युपाय जालना आनी तो ऑक्युपाय जावपा ना आनी हे 3 डिमॉलिशनाचेर ते आतां हायकोर्टात गेले प्लस ते सुप्रीम कोर्टात गेले दे हॅव पुश्ड देम टू द सुप्रीम कोर्ट आनी ह्याच इतिहासान पास्कल ते चिकालीचे नाव ते इतिहासान बरोवले आसतले कित्याक ह्या भाशेन तेणे तेच बंगल्याचो इश्यू मांडिलो आनी हेच भाशेन जायते जाण आमगेले तियात्रीस कांतरीस आनी सगळ्यांचो आमगेलो हातभार आसता आमी ह्या शेवण्या भाशेन काम करपाक जाय तो बंगलो मोडो मोडनाका आमचो प्रयत्न आसपाक जायो आयडिया इज मायन सक्सेस वील बी इन द हँड्स ऑफ गॉड देव बरें करूं